गोंयांत बेशिस्त तरेन वाहन चलोवपाचें प्रमाण खूप वाडलां। जायत्या फावटी आमकां रस्त्यार पर्यटक रेंट बायक वा कार घेवन पब्लिसिटी स्टंट करतना दिश्टी पडटा। हे कितले पर्यंत सुरक्षीत आसा काय ना हाची जाणीव आमच्या पळोवप्याक आसतलीच। आतां आमी तुमकां नक्की कितें सांगपाक सोदता हो प्रश्न तुमकां पडला आसतलोच। नमस्कार, हांव विष्णू नार्वेकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क। कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोंकण रेल्वे मार्गाचेर 7 स्टेशनां वयल्यान रेंट बायक सेवा चलोवपाक ऑपरेटर मागून निविदा काडल्या। तातूंतले 5 गोंयांत आसा। गोंयांतल्या मडगांव, कारवार, काणकोण, थिवीम, करमली आनी कर्नाटकांतल्यान गोकर्णा रस्तो आनी कुमटा रेल्वे स्टेशनाचेर सगळ्या 7 स्टेशनां खातीर एकाच कंत्राटा वरवीं रेंट बायक सेवा दिवपाची आसा। हे 7 रेल्वे स्टेशनां मदल्या दरेकी 300 स्क्वेअर फीट वाठारांत रेंट बायक सेवा चलयतले। प्रवाशाक थारायल्ले शुल्क भरल्यार मोटरसायकल, स्कूटर भाड्यान घेवंक मेळटली। लायसन होल्डराक पर्यायी जशे हेल्मेट, ग्लोव्स, जॅकेट्स आनी हेर सामान मेळटले। लायसन होल्डराक 2 चाकी वाहनाचे ऑनलायन बुकींग आनी डिलिव्हरी वेबसायट वा मोबायल ॲपा वरवीं पर्याय दिवंक शकता। लायसन होल्डराक फक्त भाड्याच्या सेवा खातीर परवानो आशिल्ली वाहनां दवरपाची परवानगी आसा। म्हळ्यार रजिस्ट्रेशन बोर्ड काळ्या रंगाचे वा हळडुवे आसूंक जाय अशें ह्या टेंडरान बरयला। ह्या टेंडरा विशीं जेन्ना पत्रकारांनी गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां विचारले तेन्ना तांच्यांनी हाच्या विशीं कितें म्हणलें तें पळोवया। त्यांच्यानी रिप्रेझेंटेशन दिला येवन की त्यांच्यानी जो एक टेंडर काढला की रेंट बायक हाच्या खातीर थंयसर स्पेस दिता म्हणून। ओके, तो स्पेस दिता आनी इट इज एन इंटर स्टेट, महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी येते हांची डिमांड आसा की तेंच्यांनी बायक ज्यो आहा पळय न्ही, म्हणजे रेंट बायक सिस्टम ही कोंकण रेल्वेचेर सुरू करची न्ही। कोंकण रेल्वेचो MD तो म्हाका मेळोंक येवपाचो मंडे, त्या कडेन ऑलरेडी डिस्कस केला। हांवें सांगलां की रेंट बायक आमकां आनीक प्रमोट करपाच्यो ना, आसा त्योच गोंयांत चड आसा आनी तांकांच लागून पयलीं वेगवेगळे एक्सिडंट इश्यूज वेगवेगळे आसा ते आमकां प्रमोट करपाचे ना। तेणी आपूण मेळोन येयल्या उपरांत बाकीचे डिस्कस करुया म्हणटा। अजून तेंचो टेंडर क्लोज जावंक ना, फक्त तेंच्यांनी टेंडर काडलेलो। आता तो आयल्या उपरांत हांव सांगता न्ही तुका फायनल। इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, इट इज अगेन कॉर्पोरेशन। त्यांच्या म्हणण्यार ते विदाउट लायसन हे करता म्हणून तेंच्यांनी म्हटलां तशें, बट तशा पद्दतीन ती सिस्टम चालू जावची ना। विदाउट लायसन आनी हे ते करूंक मेळचें ना।